नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। मायनिंग बंदी असताना नवे बजेटान गोयची येणावळ वाडटा 48%, जोड 5000 कोटी, मोडपाक सोदता 7000 कोटी। परिकार सरकाराचो पहिलो बजेट प्लान फक्त अर्धो लागलो चालीक। परिकार सरकाराक 2 वर्सां कामगिरी आणि सरकाराचेर लोकांच्यो प्रतिक्रिया मिक्स। कांय जाण म्हणटात चल्ला बरे, कांय जाण तिडकले, चडशे म्हणटात उलय नाशिल्ले बरे। खासदार आमदारावेले केशींचो निकाल वर्सा भितर लायात। सुप्रीम कोर्टाचो ट्रायल कोर्टाक आदेश, दिसपट्टी ट्रायल सक्तीची, नाजाल्यार हायकोर्ट मागतले स्पष्टीकरण। कॉलेजींनी विद्यार्थ्यांची जाता सतावणूक, विद्यार्थ्यांनी पणजे धरले धरणे, सरकारान प्रकरणात लक्ष घालचे म्हूण मागतात विद्यार्थी। आणि भाजपाचो आमदार विष्णू वाघान काँग्रेसीचो नाद सोडिल्ल्यात जमा। विष्णू काँग्रेस आमदारांचो विरोध, उत्तरेतली उमेदवारी चढ करून रवीचे गळ्यान, रवी लागलो तयारेक। खबरो विस्तारान। नवे बजेटा प्रमाण मायनिंग बंदीचे 2 वर्सांत गोयची येणावळ 48% वाडटा, सरकारच म्हणटा। मायनिंग नेटार चलताले तेन्ना सुद्धा 2010-12 हे 2 वर्सांत येणावळ वर्साक 1% सुद्धा वाडली ना। बंदीचे 2 वर्सांत ती 48% वाडटा म्हूण सरकाराचो अदमास। गोयची जोड वर्साक 5000 कोटी, सरकार मोडपाक सोदता 7000 कोटी। परिकार सरकाराचे पहिले बजेटांतलो फक्त अर्धो प्लान चालीक लागलो। 17% रीण प्रशासन आणि सामाजिक योजनांचेर वापरले। हो अदमासय प्रुडंटान तेन्नाच केल्लो। पळयात बजेट पंचनामा। फाटली 2 वर्सां जाली प्रुडंटाचो बजेट पंचनामो तशाक तसो खरो थारला। मायनिंग बंदी आणि अर्थीक मंदी असताना सरकार कमर्शियल टॅक्साची येणावळ अदमासा परस 500 कोटींनी फुगोवन दाखयता हे सेगीत 2 वर्सां स्पष्ट जाला। अंदूय सरकारान तेंच केलां। कमर्शियल टॅक्साची येणावळ फेब्रुवारी 2100च्या म्हऱ्यान असताना येता ते वर्सा 2800 कोटींचो कमर्शियल टॅक्स येतलो म्हूण अदमास केला। इतल्यान जाल्ले ना। 2012-13चे बजेट सरकार कितले चालीक लावंक पावलो तें पळया। येणावळ आनी भांडवल मेळून प्लान केलो 4130 कोटींचो। सरकार मोडूंक पावलो फक्त 2192 कोटी। फक्त 51% बजेट चालीक लागले। प्रुडंटान ही गजाल तेन्ना अर्थसंकल्प मांडटनाच सांगिल्ली। सरकाराची प्रत्यक्ष येणावळ 1300 कोटींची नेगेटिव्ह बॅलन्स, बजेटांतले 15% बजेट डेफिसीट मतींत धरल्यार सरकार चडांत चड 60 ते 65% बजेट चालीक लावंक पावतलो हो अदमास प्रुडंटान पयलेच डिबेटींत केल्लो। मायनिंग बंदी उपरांत फक्त 51% प्लान बजेट चालीक लागले। सद्याची येणावळ पळयल्यार नवे बजेटाचे तेंच जावपाचें आसा। अनुप्रस्न फक्त कमर्शियल टॅक्साचो ना। मायनिंग बंदी उपरांत गोयचो GDP 20% पडला म्हणून सरकार सुप्रीम कोर्टाक सांगता। मात बजेटांत येणावळीत वर्सुकी 24% वाड दाखयता। हांगा पळयात, गोंयांत मायनिंग सामकें नेटान चलतालें तेन्ना 2010 ते 12 ह्या 2 वर्सांत सरकाराची एकवटीत येणावळ 4722 कोटी वेल्यान 4758 कोटी म्हणल्यार फक्त 36 कोटी वाडली। तातूंत राज्याचो कर, बिगर कर, केंद्रीय कर, अनुदान सगळें आयलें। वाड 1% सुद्धा ना। 2012चे अर्धे वर्स मायनिंग बंद आशिल्लें। 2012-13 वर्सा येणावळ पुज्य 60% पडल्या। केंद्रा कडच्यान येणावळी वाडना, गोंयचीय वाडना। परिस्थिती येणावळ वाडपाची ना, वेल्यान पडटा। अशें आसूनय 2013 ते 15 ह्या 2 वर्सांत सरकाराचे येणावळीचें गणित पळयात। ही येणावळ खंय 2 वर्सांत 4758 कोटी वेल्यान 7058 कोटींचेर पावतली। 2358 कोटी वाडटली। खंयच्यान आनी कशी? मायनिंग बंदीन GDP 20% पडले उपरांत येणावळ 48% खंयच्यान वाडटा? इतल्यान जाल्लें ना। अंदू मांडला तो अर्थसंकल्प 10,500 कोटींचो। तातूंत 1600 कोटींची अर्थीक तूट।
अर्थसंकल्पातली येणावळ आणि खर्च एकठांय केल्यार 228 कोटीचो हिशोबूच मेळना। ते शिवाय अंदूची 780 कोटीची फारीक करपाची देणी सरकारान फुडल्या वर्साक धुकल्ल्या। सगळे एकठांय केल्यार 10,500 कोटीचो अर्थसंकल्प देऊन निवळ 9,500 कोटींचेर पावता। सरकार अर्थसंकल्पात मांडटा ते येणावळीचे तुटीचे आकडे वर्सा उपरांत प्रत्यक्ष खंय पावतात पळया। तूट दाखयतात 2 आंकडी, पावतात 3 आंकड्यांचेर। 2012-13 वर्सा काडिल्ले 1,371 कोटीच्या रिणांतले 17% रीण म्हणल्यार 216 कोटी सरकारान प्रशासनावेलो नित्याचो खर्च आणि सामाजिक येवजण्यो चालीक लावंक केलो। सरकाराची जोड वर्साक 5,000 कोटी पूण मोडपाक सोदता 7,000 कोटी। मायनिंग सुरू जातले, नवे केंद्र सरकार भरभरून दितले म्हणून गोंय सरकार रावला। फाटली 2 वर्सां फक्त आशेचेर गेल्या। फुडल्या वर्स कशें वतलें सुप्रीम कोर्टाक खबर। गोंय आनी केंद्र सरकाराचे हातांत ना। मायनिंग सुरू जालें वा काडून दवरिल्लें 3.5 दशलक्ष टन बेकायदेशीर मीन सरकाराच्या नांवार जावन आनीक 800 कोटींची कल्पनेतली येणावळ आयली तरी बजेटांतलें कोडें सुटना। तातूंतूच हो अर्थसंकल्प कोणें व्हरून सुप्रीम कोर्टात दाखयल्यार कितें जावपाचें? कारण मायनिंग बंद आसतना सरकारान येणावळ 50% वाडपाचो अदमास करून प्लान दोबराद केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मनोहर पर्रीकाराचे सरकाराक 2 वर्सां जाली। सरकाराची कामगिरी आणि सरकाराचेर लोकांमदी कितें मत जाला ते पळया म्हूण प्रुडंटान यत्न केलो। पणजे, वास्को, फोंड्या सारकेल्या शारांनी यो वच करतल्यांक मेळ्ळे। प्रतिक्रिया मिक्स मेळ्ळ्यो। कांय जाण म्हणटात बरें चल्लां, कांय जाण तिडकले। अजाप म्हणल्यार चडशे जाण म्हणटात सरकाराचेर न उलयल्ले बरें। पळयात रिपोर्ट। गव्हर्मेंटाक 2 वर्सां कंप्लीट जाता, पण हांव हितून गव्हर्मेंटाक ब्लेम करिना। गव्हर्मेंटान जें करपाक आशिल्लें तें केलें। गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जालो तेन्ना टोटली गोंयची जी फायनान्स हे आशिल्ली ती सारकी डावन जाल्ली। आनी आयज जें केलां तें बरें केलां, जें जाता तें बरें जाता। कित्याक आयज जो CM तेणें जें कितें केलां न्हू आनी जो कितें करता तें बरें चल्लां। BJP सरकारा कडल्यान आमकां खूबश्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो, खूब कितें कितें बरें जातलें म्हण आशिल्लें। पण फोंड्या जर पळयत, स्पेशली अबाउट फोंडा, फोंड्याचें ID हॉस्पिटल घे, येदें व्हडलें crore रुपीज स्पेंड करून इतलें बांदलें, पण तातूंत ENT ना, ऑर्थोपेडीक डॉक्टर्स ना, आनी स्पेशली द सिनियर सिटीजन म्हणटा तांचे ते हाल आसता, ते लायनीन वरां उबे आसता, पण तांकां भितर कोण सोडपाक रेडी आसना। तशें पळयत जाल्यार कला मंदिर हें इनकम्प्लीट अजुनूय आसा, थंय कांयच हें ना। आतां ज्या पयलीं जे गिरायक आसले आतां मायनींग हें जाल्या कारणान सगळ्याचेर परिणाम जाला। पूण पयशाचो वेव्हार जाला। सरकार बरो आहा, बरो चलता, बरें काही इम्प्रुवमेंट बी बरें केला आनी हे काय प्रॉब्लेम बरें। सरकारची स्किमी बीन आवडटा। स्किमी बी केल्यार बरें आहा सरकाराचें आनी बरें डेव्हलपमेंट बी बरें आहा सगळें सर आनी कामां बी येता सारकी। प्रॉब्लेम काय ना, डावट बी अशें काय ना, बरो आहा सरकार। परिवर्तन जाय म्हूण गोंयकारांनी मनोहर पर्रीकाराचें सरकार हाडलें। आयतारा सरकाराक 2 वर्सां जालीं। ह्या सरकाराचेर आम आदमीक कितें दिसता काय म्हूण प्रुडंटान विचारल्यार लोक उलोवंक फाटीं फुडें जातात। कांय जाण तोंड उगडूंक सोदिनात, कित्याक खबर ना। आम आदमी उलोवंक तयार ना। भाजीवाल्यांक विचारले, फक्त एकलो उलयलो, बाकीचे तयार नात। पसरकारांक विचारले, फक्त एकलो उलयलो। रिक्षावाल्यांक विचारले, एकलोय उलोवंक तयार ना। सामान्य मनशाक विचारले, एकलोय उलोवंक तयार ना। मोटरसायकल पायलटांक विचारले, एकलोय उलोवंक तयार ना। बस ड्रायव्हरांक सरकाराचेर विचारले, एकूय ड्रायव्हर उलोवंक तयार ना। बस कंडक्टराक विचारले, एकलोय सरकाराचेर उलोवंक तयार ना। अजाप आनी हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार प्रुडंट जांकां मेळ्ळे तातले चड जाण तोंडूच उगडूंक सोदिना जाले। तांच्यो जापो घडये सरकारा कडेन आसतल्यो। आमी BJP मेंबर उलोवपाक भंय दिसता रे। कोणी वचून सांगात जाल्यार तांकां काँग्रेसांनी जे केल्लें न्हू ताका तर म्हाजो जाल्यार बिलकूल ओपोज। आयज BJP पर्रीकारांची जे करून दाखयला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खासदार आमदारावेल्यो केशींचो निकाल ट्रायल कोर्टाक वर्सा भितर लावचो पडटलो। सुप्रीम कोर्टान ट्रायल कोर्टाक वर्साचो प्रास थारायला। आरोप निश्चित जाले उपरांत वर्सा भितर केशीचो निकाल दिलो ना जाल्यार ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांक हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशांक स्पश्टीकरण दिवचे पडटले।
खासदार आमदारांचे केशींचो दिसपट्टी ट्रायल घेवची अशेंय कोर्टान सांगला. एके एनजीओन घाल्ले याचिकेचेर कोर्टान हो आदेश दिलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.